आयच्या खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत गावस। पळयात खबर विस्तारान। लोकांनी सहकार्य केले जाल्यार राज्यात लॉकडावनाची गरज पडची ना अशें म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लॉकडावनाची शक्यताय न्हयकारली। लॉकडावन करून गोंयचे अर्थवेवस्थेची आमकां वाट लावपाची ना अशें ताचें म्हणणें। मंत्रिमंडळाची बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो। वाशीन सामाजीक अंतर आनी मास्क घालप होच पर्याय आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। गोंयांतल्या गुन्हेगारांक तडीपार करप आनी ह्या वेवसाया विशीं ताणें उलोवप केलें। आज कोड ऑफ कंडक्ट चालू असल्या कारणान कॅबिनेटाचे डिसिजन तुमकां प्रेस नोट कितें आहा पळय न्ही तो दिता, म्हणजे काही डिसिजन्स जे आसा पळय न्ही तिजो कोड ऑफ कंडक्टाचेर ताजो इफेक्ट जावपाक जायना, म्हणून बाकीची डिसिजन सगळी जी कितें आहा मॅक्झिमम डिसिजन्सीस पोस्ट फॅक्टो एप्रुवलूच आशिल्ली। आमी जो सगळो एक्सपेन्सीस कोविडाच्या काळात केला तो मागीर PWD जो आसतलो, परत कलेक्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट सगळे पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल आशिल्लो। एक 2-3 लँड ट्रान्सफर आसा फ्रॉम द वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू PWD अशी 2-3 डिपार्टमेंटाचे लँड ट्रान्सफरचे इश्यू आशिल्ले। ताज्या उपरांत आनी काय व्हडलो मेजर असो डिसिजन आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान जे सांगला त्या पद्दतीन तो इम्प्लिमेंट जातलो। हांव स्पेशली म्हणजे कालूय हांवें प्रेस केल्लें आनी मुद्दमून आजूय रिपीट करता की आमी बरेच जाण जे कन्फ्युजन क्रिएट करपा खातीर लॉकडावन इज नॉट द सोल्युशन। आमी फक्त पुराय लॉकडावन करून आमकां इकॉनॉमी परत एकदा डिस्टर्ब करपाची ना। आमी गेल्या मार्च आनी एप्रील म्हयन्याक सगळ्या जाणांक खबर आसा आमी लॉकडावन केल्या उपरांत आमकां लेबर कॅम्प लावचे पडले, लेबरांक हांगासान मायग्रेट करून वयचे पडले आनी पूर्ण इकॉनॉमी स्लो डावन न्ही झिरो डावन जाल्ली। आमकां सगळ्या जाणांक याद आसा की सगळ्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटीज, टुरिजम इंडस्ट्री आसतली, इंडस्ट्रीज आसतल्यो, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज आसतल्यो, सगळ्यो म्हणजे GST कलेक्शन हे कितलेशेच ड्रॉप जाल्ले, कोणाच्योच खंयच्योच एक्टिविटी चलनाशिल्ल्यो। त्या खातीर फक्त लॉकडावन केलें म्हणून कोरोना कमी जातलो असो ना। ताच्या खातीर आमी परत सरकारा कडल्यान हांवें कालय म्हज्या प्रेस कॉन्फरन्सांत सांगलां, आमी जर कोरोनाचेर कंट्रोल हाडटले आसत जाल्यार वॅक्सिनेशन इज द सोल्युशन, सोशल डिस्टन्सिंग आनी मास्क इज द सोल्युशन आनी प्रिकॉशन इज द सोल्युशन। आमी म्हणटा की 45 वर्सां वयल्या लोकांनी अजून पत्रकारांनी थोड्यांनी घेवंक ना, तांकां अबाव 45 आसा त्या पत्रकारांनी पयलीं घेवचें। तुमी एकामेकाक तेंकोन उबे रावता ओके। हां 45 बिलो 45 सुद्दां आमी सांगलां आतां जे वी आर रेडी। एक्चुली कितें जालां, आमी जर्नलिस्ट आसतले, टुरिजम इंडस्ट्रींतले आसतले, एक लेटर बरयला फॉर द हेल्थ मिनिस्टर। वी वॉन्ट परमिशन फ्रॉम देम। आमी डायरेक्टली दिवंक शकना आतां, कारण तांकां कशें आसा आतां तेंच्यांनी फ्रंटलायन वर्कर हो पोर्टला वयलो काडून उडयलो, कोमॉर्बिडिटी हे काडून उडयलें। म्हणून आमी स्पेशल लेटर बरयला फॉर दोज हू आर इन टुरिजम इंडस्ट्री, दोज हू आर इन मिडिया बिलो 45 ऑल्सो अलाव देम टू टेक द वॅक्सिनेशन, सो दॅट बींग अ गोवा एज अ टुरिस्टीक स्टेट बरेचशे जाण हॉटेल इंडस्ट्रीज, बरेचशे जाण सगळे टुरिजम इंडस्ट्रीन आसतले वॅक्सिनेशन दिवपा खातीर मागता। त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट लेटर धाडला, जर तेंच्यांनी परमीट केलें जाल्यार बिलो 45 सुद्दां आहा पळय न्ही तांकां वॅक्सिनेशन घेवपाक एलाव जाता। आत्तां तरी कशा संदर्भांत आमी पुलिसांक आनी कलेक्टर ऑफिसाक सांगलां की एक मनीस 2-2दा दिसलो सुद्दां जाल्यार ताका 2-2दा फायन मारले जाता। तेच्यांनी क्रावडाच्या प्लेसीसचेर वचून, पब्लीक प्लेसीसचेर वचून, बस स्टँड आसतलो, मार्केट एरिया आसतले, पब्लीक प्लेसीस आसतले, थंयसर आमी प्रायवेट जागेर कोणाच्या वयचे ना, बट ज्या जाग्यार पब्लीक आसा थंय वचून तांकां फायन एक दिसाक 2-2दा सुद्दां घालची पडले जाता। बट तांकां कंपल्सरी काल इंस्ट्रक्शन दिला की तेंच्यांनी फायन, तेंच्यांनी पर्सेंटेज ऑफ द फायन्स ते कितें करतले, एक नॉर्मल थोड्याच लोकांक फायन घालून रावतले ना, पर्सेंटेज खूब मोठ्या प्रमाणात वाडय म्हणून सांगला, जेणे करून एका पुलीस स्टेशन 500 पेक्षा चड लोकांक सुद्दां फायन दिवपाक शकता। हांवें सांगलें लॉकडावन हे सोल्युशन न्हू, कोण कितें उलयता तें नाका, शेवटी आमकां सगळ्या लोकांक इकॉनॉमिकल एक्टिविटी चालू दवरपाक जाय। परत एकदा खंय तरी आत्तां आमी रिवॅप जावपाक लागला, त्या खातीर लॉकडावन केलें म्हणजे सोल्युशन येवचें ना। आनी बऱ्याचशे कडेन आतां जे लॉकडावन परत करपाक लागल्या बीन आसत दॅट इज सेकंडरी। एकदा फायन मारली परत तुवें मास्क वापरलो ना, तूं पणजेच्यान फोंड्या येयलो, फोंड्याय तुका फायन पडूंक शकता। ऑर्डरीचेर कितें रेस्ट्रिक्शन्स आसा? कसलीच रेस्ट्रिक्शन्स आमी दवरूं ना। सगळ्यांनी तेंच सांगलां हांवें, जेका घरा भायर गरज नासतना तेणी घरा भायर गरज नासतना सरचो न्ही, गरज आहा जाल्यार सरचो। बाजारांत 4 फावटी वयचो न्ही, एकूचदा वयचो। क्रावडेड प्लेसीस आसतले आपूण थंयच्यान पयस रावचो। इवन दो आमी एडवायजरी इशू केल्या फॉर द गव्हर्मेंट स्टाफ, दे कॅन गो फॉर द वॅक्सिनेशन अबाव 45 आहा ते। We have issued the advisory for the industry people. We have issued the advisory for the TTAGs, tourism people. तांचे 45 वर्सां वयले जे आहा पळय तेंच्यांनी जाता तितके बेगीन वचून वॅक्सिनेशन घेवचें।
म्हणजे 50% लोकांचे जर 45 वयल्यान जर घेतलें जाल्यार वॅक्सिनेशन 50% तांकां आमी वॅक्सिनेशन दिवपाक जाय पळय तें 50% वॅक्सिनेशन कंप्लीट जातलें. नाव फॉर द गोवा दीस इज द ऑपॉर्च्युनिटी टू कंप्लीट द 50% वॅक्सिनेशन. म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, हांव परत सांगता ताका लागून 45 वर्सां वयल्या लोकांनी जरी वॅक्सिनेशन घेतलें जाल्यार ऑलमोस्ट 4 लाख लोकांचें वॅक्सिनेशन कंप्लीट जातलें. आमी म्हणटा की मागीर 18 ते 45 ह्या वर्साचे उरले 4 ते 4.5 लाख लोकांचे उरतले. इन द सेकंड फेज फाल्यां सकाळी एमएचएन जर परमिशन दिलें उरलेले 50% इजिली कंप्लीट करतले. गोंयांत आयज मोर दॅन 56 प्लेसीसचेर वॅक्सिनेशन अवेलेबल आहा. गव्हर्मेंटान 37 आनी उरलेले प्रायवेटान दे आर चार्जींग 250 रुपीज नॉट मोर. त्या खातीर प्रत्येकान गव्हर्मेंटान जरी घेवचें आमच्या प्रत्येक PHC CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगा अवेलेबल आसा. आमी परतूय म्हटलां सगळे पंच सरपंच इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांच्यांनी सगळ्यांनी सोय करून इनिशिएटिव्स घेवन प्रमोट करचें, मॅक्झिमम जणांक वॅक्सिनेशन दिवचें. नायट कर्फ्यू लॉकडावन दीस इज नॉट द सोल्युशन. हितून परत एकदा इकॉनॉमीक एक्टिविटी ठप्प जातली. बींग अ टुरिस्टीक स्टेट आमी हांगासर कोण म्हणजे टुरिस्ट सुद्दां येता तांकां एडवायज की तेंच्यांनी जाय जाल्यार वॅक्सिनेशन्स घेवचे, खूब मोठ्या प्रमाणान येवचे. ह्यो केसीस फक्त गोंयांत वाडोंक ना, ह्यो केसीस पूर्ण देशभर वाडल्या. यू सी द सिनारियो ऑफ द इंडिया एंड देन यू कंपेर वीथ द स्टेट. म्हाजें म्हणणें आमी खंयच चुकूंक ना, कारण देशांत जेन्ना एक्यो केसीस वाडटात त्यो स्टेटीचे तितक्यो वाडटल्यो. ओके, तुवें जर आतां आमी रेशियो जर पळयत न्ही रे, कालचो रेशियो जर पळयत जाल्यार भायरसून येयल्ले लोकांक कितले 380 काल पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आनी भितरले ट्युरिस्ट किंवा भायरसून येयल्ले मनीस जर पळयत जाल्यार 16 जाण आसा. म्हणजे आमचेच चड जाण आसा. 6 म्हयन्या भितर हे जे असले लोक आहा पळयले सगळे ते तडीपार जावपाचे आसा. प्रोसेस चालू जाला, ते तडीपार जातले. मुद्दाम हांव परत रिपीट करता, हे जे ह्या सगळ्या हितून इनवॉल्व आहा पळय न्हू ते तडीपार प्रोसेस सुरू आहा. आयज पर्यंत केन्ना सगळे क्रिमिनल एक्टिविटीनी लोक आसलेले पयलीं फावटी ते तडीपार जावन गोंया भायर धांवलेले वयता. नारायण राणे म्हणून थंयसले पॉलिटिकल लिडर हेंच्यांनी दोनूय स्टेटींनी म्हणजे बिजनस रेवेचो हो चालू नासल्या कारणान आमी थंयच्यान लिगल रेव जे कोण हाडटा ओके तांचे लिगल रेव चालू करपा खातीर परमिशन दी म्हटलां. आनी तेंच्यांनी सहकार्य थंयच्यान करपाक जाय. थोडी फक्त महाराष्ट्रांतलेच ट्रक वयताले लिगल रेव घेवन येतले म्हणून न्ही, गोंयांतले ट्रक जे वयता पळय न्ही तांकांय लिगल पासीस आसा, तांकांय बिजनेस करपाक एलाव करचो. थोडी क्लॅशीस जावच्यो न्ही. देन वी आर रेडी. गोंयचे रेवकार म्हणटा कितें आमकां हांगा रेव काडूंक मेळना. आमी हे पळय सरकारान रेव काडपाची बंद करूंक ना. परत हांव सांगता, जर बंद कोणी केले आसत आमी म्हणटा की तेंच्यांनी सस्टेनेबल रेव काडची. पण ताच्या खातीर जे NGO NGTन गेल्या, जे NGO हायकोर्टान गेल्या तांच्यांनी बंद केल्या. अगेन एंड अगेन हायकोर्टाची स्ट्रिक्चर्स आमच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्हांतल्या स्टाफाचेर येता. म्हणजे पुलीस CS पासून तो पुलीस कॉन्स्टेबल पर्यंत हांचेर परत येता. म्हणून आमकां एक्ट जावचें पडटा. पण तांच्यांनी बी खंय तरी सांबाळून रेव काडीत, खंय तरी NGOनी बी रेवेची गरज आसा. ह्या सगळ्याचो ताळतंत्र दवरून रेव काडचें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. विजय मरीन कंपनीच्या डॉकाची लोटली पंचायतीन बुधवारा पळोवणी केली. रासय एक शेत बेकायदेशीरपणान पुरोवन थंय डॉक बांदिल्ल्याची कागाळ थळाव्या लोकांनी पंचायती कडेन केल्ली. हे कागाळीची दखल घेत पंचायतीन ही पळोवणी केली. 11 AM. It is found the mud filling has been done from the high mast electrical pole right towards the MDR road. Mangroves cutting also observed. No water bodies are found due to the mud filling. The complainant, Jupin Garcias, demanded that to amplify the land filling carried. Also, it is found that there are 4 shades of fill and 2 of box offices. It is also found that there are container offices and one of which 4 floors. कोण असं कंप्लेनर असेल त्या कोणी एकाचं नाव सांगा, आपलं नाव बघूया आणि साईन मारा. Pradhan and other villagers, what they are complaining is the illegal killing or this killing. So they hide now Nagala. कंप्लेनंट कोण आहा ते साईन मारा, नाल्यार हांव बरयतलो. कंप्लेनंट रिफ्यूज टू साईन. सरकारी सर्वेयर हाडून आनीक एक फावट सर्वे करून मागीरच कायदेशीर कारवाय करता अशें सरपंचान सांगलें. पळयात हे कोपुसाव. आमकां पंचायत एक कंप्लेन येयलोली. संदेश नायक इन विलेजीस ऑफ रासायम 17 तारखेर
तेंगे आहलोले ऑब्जेक्शन टुवर्ड्स इलिगल डंपिंग मार्ड इन पेडी फील्ड्स वॉटर बॉडीज इन रासायम लोतोली इन सर्वे नंबर 308/1 एंड सराउंडिंग एरियाज. So accordingly वो मैटर ग्राम सभा इलो ऑन 21st Is it shipyard? शिपयार्ड ऑफ विजय मारीन शिपयार्ड आणि तो 21st ग्राम सभा इश्यू जालो आणि रासोईकारांनी सगळ्यांनी बोवाड घान व्हडले हें केलें की ते सगळी मात काडची back to its original state. Then I assures the villages of residents of Rasaim that I will take necessary action. Accordingly, I was in consultation with the residents to give me the details of survey number. In the meantime, they garrowed me after 4 days in the Panchayat office, stating that I have not taken any action on the said illegal complaint of resident of Rasaim. Then in front of me, in front of all the residents, they told me to call the flying squad, which I did. And on the second day, they have come and they have done the inspection. And they told me that they have observed mud filling. And they will issue notices to remove the same. Accordingly, I have given the letter to Mamladar and formal complaint to the flying squad. And then also to the member secretary regarding their issues. And accordingly, I have fixed inspection on 5th. And I have given the copies to all the complainants, which they refuse to accept the complaint letter. Okay. Stating that our issue is only on 308/1 and /2 and not rest of the area. So at the Gram Sabha, they have made the allegation that entire area will be filled by Vijay Marine Shipyard, and they may give it to the for landing of coal over there. That's why I have taken the concerns of their complaint, and accordingly I have acted. Yesterday, they have come for the inspection. So I told them to verify their complaint or tell me where is the survey number 308/1 and /2, which they said it is over there. But in that part, since we had no surveyor with us, so we could not locate it. The mud filling was much further beyond, close to 309, maybe in also 309, subdivision 1 to 55. And accordingly, we decided to hold again an inspection along with the station surveyor to see the exact survey numbers, how much it has been mud filled. And then they again refused to sign the inspection report, complainant, Okay. stating that their only issue is of illegal mud filling and not the rest of this thing. We have noted on the inspection report the surrounding structures, shades, and along with that mud filling also. And Xavier also, the ex-sarpanch also refused to sign the inspection report prepared by us. And then we told him to put a note and then to sign the report. Accordingly, he has put a note that my complaint is regarding the illegal mud filling and nothing else. What you found? What you found in there? So there are mud filling is there. So structures are also there inside. So accordingly, we will hold another inspection along with the surveyor, and accordingly we will move forward. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. मडगांव पालिका वेंचणुके खातीर कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायन हात मेळोवणी केल्या. 2015 वर्सा मडगांव फातोड्डा मॉडेलाचेर विजय सरदेसाय आनी दिगंबर कामतीचे एकमत जाल्ले. तेन्नाय ताणें एकठांय वेंचणूक लढयल्ली. फातोड्डा फॉरवर्डाचे 11 उमेदवार वेंचून आयिल्ले, जाल्यार दिगंबर कामतीचे पॅनलाचे 15 उमेदवार वेंचून आयिल्ले. उपरांत एका अपक्ष उमेदवारानय तांच्या पॅनलाक तेंको दिल्लो. आज गोंयांत 5 नगरपालिकेच्यो निवडणुको जातात. तातूंत एक मडगांवची नगरपालिका आसा आनी सेम मॉडेल जो आमी 2015 केल्लो, सेम मॉडेल वी आर डुईंग अगेन हियर वीथ फातोर्डा फॉरवर्ड, मॉडेल मारगांव, आनी इन असोसिएशन वीथ ऑल द 3 MLAs ऑफ दीज 3 प्लेसीस. एक ध्येय आसा की मडगांव शहर हातूंत सुदारणा जावची. ह्या मडगांव शहरांत कुडतरेचे बाब रेजिनाल्डाचे
वाड पडटात आनी हावसिंग बोर्ड हो अत्यंत म्हत्वाचो जी एरिया आसा ती मडगांव नगरपालिकेक येता आनी म्हणून तिगांनी आमी ठरयलें की लेट अस कम टुगेदर with a view that BJP's candidate should be defeated. सगळ्यांक जाय की एकवट जाय एकवट जावन हो गोंय विरोधी आनी गोंयकार विरोधी सरकार घरात हाडचो सगळ्यांक अशें दिसता म्हणटकर आमकां दिसता की हे जे मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून आहा इज अ फर्स्ट सायन ऑफ टीम गोवा विच इज द ओनली फॉर्म्युला टू सेव गोवा नाव यू हॅव टू सेव गोवा नाव ते फाल्यां जातलें म्हणून अशें ना तें गोंय जर साल्वार करतले जाल्यार बीजेपीक आसा थंयची उडोवंक जाय आनी हे जर उडयतले जाल्यार एकवट जाय आनी एकवट जाय म्हणून आमी एक जाल्ले आहा हे सगळे जनतेक एक मॅसेज की आमी एक आसात एबरेशन जशी तशी आसूंक शकतात पूण ती आमच्यो पार्टी वी आर ऑल्सो रिप्रेझेंटींग पॉलिटिकल पार्टीज एंड वी आर लेजिस्लेटिवली the heads of those political parties. So we represent the wisdom of our political party to come together to save Goa now. So it is for a cause. See, we are doing something for this municipality. We take every step at a step by step. If situation demands, we don't have it at that point. So it is not that. Now we have taken a step here and we are just, we are doing our best. Now when we are there are certain things which will not happen, which we have to learn from past mistakes. We have to admit mistakes. Admit mistakes. Why? Because mistakes are, it cannot, you require two hands to clap. You require two hands. The fellow who says that there is a problem with the other hand, he is also having a problem. So we are tackling this. We will try and see how best we can avoid the next mistakes. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. ओल्या कोयराचो प्रस्न सुटोवो करपा खातीर दाबोळच्या लायन्स क्लबान फुडाकार घेतला. ओल्या कोयराचेर प्रक्रिया करून ताचे बायोगॅसीत रुपांतर करपी प्रकल्पाचे हालींच उक्तावण जालें. क्लबान मुरगांव पालिकेक ह्या प्रकल्पाचे प्रात्यक्षीक दाखयल्ले उपरांत पालिकेच्या सहकार्यान हो प्रकल्प चालीक लायला. Our chief guest, district governor of Lions Club, I guess, and all dignitaries present here. I should say that it is they really require appreciation for this installing a biogas plant. I am very happy and thankful that they have chosen municipality for this. And the motto behind is to make the awareness among all municipal people so that they can use this biogas plant and generate energy as well as for environment also it will be useful. And GEDA, I know them very well. For many years they are doing a good job. So and they are very cooperative and helpful. And I should say that as a awareness is very much required for this biogas plant. And once the council is constituted, then definitely we'll go for the awareness programs among all citizens, as well as we want to insist all our societies, commercial societies, that they should go for this biogas plant, so that burden of garbage, weight garbage on us will be reduced. Because we are definitely fighting very hard with to solve these garbage issues. Dry garbage somehow we are managing. Wet garbage becomes very difficult to manage. And now because of this biogas plant, I think our municipal office, our office garbage is solved. That problem is solved. As well as we are getting gas also, so that also benefit is there. And now we have done the plantation also, so that also, top also. So plantation also, that will definitely enhance good environment, and it's a good initiative, and I should say that we have to go with this, and really thankful to GEDA also and Lions Club of Dabur. Thank you. Thank you, madam, for your words of encouragement to all of us.
activity, I would request our Milton Fernandez from the Rio School to please briefly explain only about the functioning of this unit, how it will benefit the municipal officers and the general public. Thank you everyone for coming forth. This is a simple project wherein each individual can generate energy from our own house, and we can use this energy for our basic everyday needs. Like all of us are doing cooking at home to eat our food. Now we can get enough of energy to do our cooking from our kitchen waste itself, or house waste, or plants which we have around. And this is the best product. Now this basically, if you look at it, we use only the food that is wasted or thrown out into this digester. And what we do with that is we only add 1 liter of water to 1 kilo of waste. That's all. I think everybody can have 1 liter of water with 1 kilo of waste which they have, and out of which you will get at least 0.1 cubic meter of gas. So that means if you put 10 kg of waste in that, and you put 10 liters of water in it, you will get 1 cubic meter of gas, which is equivalent to that amount of gas. You can see that the gas has risen from the rim of green to yellow up. The gas is full up to there. All that gas. It's only from your kitchen waste and nothing more. There is no rocket science in this. And what is there in this is basically cow dung, which is the base content of the microbes. Because basically the microbes give methane gas. And this gas we can use for cooking purposes. It has no smell. You can go upstairs and have a look. It has no smell. It is just like your LPG gas. So it is a very good thing. Second thing, the government is promoting. We have GEDA people here who are also going to be able to tell you the different promotions that government is doing. For each unit of this sort, you're getting 10,000 rupees subsidy from the government. So basically, if you look at it, if you have this unit at home, you can reduce the amount of waste that we see on the streets. If each person takes about 10 kg of waste and puts it in this thing, and 10 people are there, you will get at least how many cubic meters of gas you think? Yes, 10 cubic meters of gas you will get. Each person puts 10. You're going to get 10 cubic meters of gas. So 10 cubic meters of gas if we can get, it is very good for the full building also. You can run a generator also on that. In place of using LPG gas cylinder, or in place of using petrol or diesel for matter, you can use biogas. And you can run the lifts or electricity of your premises by using a generator. So this is a very cost-effective method, and everybody can take the benefit of it. Yeah, the second part of it is, you see, we'll be very shortly using the plants down here. Now, if you look at it, the slurry that comes out from this thing will be enriched manure for the plants. So as of all of you who are having houses, will be putting some amount of water for your plants. So this water which you get is enriched manure, which you don't need to buy fertilizer to put for the plant. So if you have a kitchen garden or something, you already have ready-made fertilizer available, which does not smell, which does not have any harmful elements in it. शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीन देवस्थानाचो गुलाल बुधवारा व्हडा उमेदीन मनयलो. पळयात गुलाल उत्सवाचे कांय खीण.
आनी आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोगासचो.